काल मानाधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांकां म्हणजे पप्पांच्या सोबत म्हणजे मिसेस आनी बाय हांच्या बरोबर हांव मेळ्ळो. खूब दीस म्हाजी इच्छा आशिल्ली की म्हणजे पप्पा जनसंघांतल्यान काम करीत आयिल्ले ते भारतीय जनता पार्टी कडेन कंटिन्युअसली एज अ कार्यकर्ता. आनी बींग इन द सेकंड जनरेशन हांव मुख्यमंत्री पदाचेर पावलो, बट पप्पा डायरेक्टली अशें मोदीजी केन्ना तरी मेळूंक नाशिल्ले. आनी ताकाच लागून स्वता हांवें रिक्वेस्ट केल्ल्या म्हणटा उपरांत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी रोखडीच हय बरोबर पप्पाक घेवन यो मेळपाक म्हणून सांगलें. हांव म्हज्या पुराय फॅमिलीक घेवन मेळपाक गेलो. मागीर तेंच्यांनी गोंयांतले पुराय पॉलिटिकल आनी गोंयच्या राजकीय आनी सामाजीक दृश्ट्या कशें चल्लां ताजेर डिस्कशन्स केलें. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी गोंयांत ऑलमोस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबरान हांवें ताका इनवायट केला, कारण वेरियस प्रोजेक्ट हाजो फावंडेशन स्टोन आसा. बट त्याच बरोबर द फ्लायओवर्स पर्वरी फ्लायओवर्स ऑलमोस्ट आमचो सप्टेंबर म्हटल्यार पुराय जातलो. कुणबी विलेज सांग्यार आसा, इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट, तोय कंप्लीट जाता. अशें केंद्र सरकारचे वेगवेगळे प्रोजेक्ट हे इनॉग्रेशनूय करपाचें आसा. गोंय सरकाराचे अशे वेगळे प्रोजेक्ट जे इनॉग्रेशन करपाचे आसतले. ताजें इनॉग्रेशन आनी फावंडेशन स्टोन ह्याच्या निमित्तान सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर म्हयन्यांतल्या तांची डेट ठरून म्हणजे प्रधानमंत्रीजी हांगासर येतले. बट तेंच्यांनी ओवरऑल स्टेटीच्या डेव्हलपमेंटाच्या विशयांतले वेगवेगळे विशय थोडे वेरियस मिनिस्ट्री कडेन जे इंटरनल वेगवेगळे इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज हेय तेंच्या कडेन हांवें डिस्कस केल्या. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल द सँड एक्स्ट्रॅक्शनाक येवपी प्रॉब्लेम्स, CRZच्या रुल्सा खातीर गोंयांत सँडा खातीर बरोच प्रॉब्लेम येता. ऑल द वे द सँड इज एकदां सँड मलेशियांतल्यान येता. आमच्या हांगासर इतक्या मोठ्या प्रमाणात आसतना सुद्दां ती काडपाक मेळना. आनी त्या खातीर तेंचे वेरियस इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज हांव कंटिन्युअसली फॉलोअप करीत आसलो. पूण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या लक्षान हाडून दिलें की खंय तरी हेजी रिलॅक्सेशनची गरज आसा. आनी त्या खातीर तांच्यांनी इंटरव्हीन करून तें रिलॅक्सेशन दिवचें, कारण आमी नॅविगेट रुटा खातीर आमी म्हणटा की डिसिल्ट करता, पण परत न्हंय आपले सँड व्हरून आमी दर्यान घालता. कारण आमकां ती काडपाक मेळना. वीच इज इन नॉयज पोल्युशन. 10 उपरांतचे म्युजीक बंद केल्ल्या कारणान हांगासली स्पेशली द वॅडिंग्स हे आमी म्हणटा तशें फॉरेन कंट्रीज शिफ्ट जावपाक लागलेले आसा. वेगवेगळी वॅडिंग डेस्टिनेशन म्हणून वियतनाम आसतलें, परत वेगवेगळ्या कंट्रीनी शिफ्ट करपाक लागले. बट तेंय बी हांगासर ते आमकां थोडेसो नॉयज एक्टात कितें तरी चेंजीस टू एंटरटेनमेंट घेवन जाका लोकांकूय डिस्टर्ब जावचो ना. आनी हांगासरय बी लोक बीच सायडीक कोस्टल सायडीक बिचार लोकांक लग्न करपाक आवडटा. हे रिलॅक्सेशनूय मेळपाची गरज आसा. म्हणून हांवें रिक्वेस्ट केली जेणे करून लोक दे कॅन कम, दे कॅन एन्जॉय देअर मॅरेजीस. हितून थोडीशी म्हणजे आमी म्हणटा तशें इट इज अ पार्ट ऑफ द लोकल इकॉनॉमी, बूस्ट फॉर द लोकल टुरिजम हाजेर भर दिवपाक जाय म्हणून हांवें रिक्वेस्ट केली. तांच्यांनी बी सिरियसली हो इशू आपल्या ऑफिसांतल्यान कन्सर्न मिनिस्ट्री कडेन फॉलोअप करपाक म्हाज्या तुजेर आपल्या पर्सनल OSD खातीर आफोवन हाडून तेंच्यांनी सांगलें की कंटिन्युअसली विशय फॉलोअप कर आनी हो विशय सुटावो जावपाक जाय, कारण इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट. एक खूब फ्रुटफूल डिस्कशन्स माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे बरोबर जालें. आनी लाँग रन परत एकदां म्हणजे स्टेटीचे ओवरऑल इन्फ्रास्ट्रक्चर 12 वर्सां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुराय जाली. ताज्याय बद्दल हांवें तांचें अभिनंदन केलें. नो डावट वेस्ट बेंगाल आनी आमचे आसाम आनी पोंडिचेरी हे तर त्यांच्या लिडरशिपीच्या सकयल आमी फर्स्ट टायम वेस्ट बेंगाल जिखले. ही आमच्या खातीर खरोखरूच एक व्हड गजाल आसा. 100% PM इज टेंटेटिवली ही हॅज एग्रीड. डेट जरी ठरोवंक ना आसत जाल्यार सप्टेंबर ऑक्टोबरात केन्ना तरी मदीं एकदां डेट ठरतली आनी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे गोंयांत येतले. होम मिनिस्टरांकूय मेळ्ळो आनी होम मिनिस्टराच्या बरोबर गोंयच्या एकंदर राजकीय परिस्थितीचेरूय चर्चा जाली. गोंयांतल्या वेरियस डेव्हलपमेंटल इश्यूचेर तांच्या बरोबर चर्चा जाली. सो डेफिनेटली तांच्या एडवायजाच्या सकयल म्हणजे गोंयांतले एक वेरियस राजकीय आनी सरकारांतले वेगवेगळे विशय हे सदोतीन आमी फुडें व्हरता.